बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्यांचे नावी. आमच्या देवा बापाची आणि सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा आणि शांती तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्या भावा भयणीनो, आयज आमी आंकवार मारयेक कुडियोत्म्या सयत स्वर्गार उबारून वेली हे भावार्थाचें सोत आनी आमच्या भारत देशाक सुटका फावो जाल्लो दीस समोर उमटाव. आंकवार मारयेचें जिवीत सदांच देवांत रिगून आसलें. ह्या वरवीं तिचें जिवीत बऱ्या शेगुणांनी निटोवंक त्याच देवान तिका आपले कृपेन बोल्ली. तर आमचें जिवीत देवांत रिगोवन आमच्या भारत देशाची बरी नागरिकां जावंक हे स्वर्गीय आवयचो आमकां सगल्यांक उलो. हे आमचे स्वर्गीय आवयचे मजतीन देवाची कृपा आनी दामावच्या मिसाच्या वावराचेर देवाचो सुभाम आशिर्वाद ह्या मिसाच्या बलिदानान मागतना ओस्तोऱ्यां खातीर भेटयलोल्या दिसा ओस्तोऱ्याचें वर्तेपण ओळखून तांकां मानान लेखूंक आनी ह्या मिसांत सगळ्या ओस्तोऱ्यां पासत मागुया. आनी हे पवित्र रितीन फावो ते पोरी वांटो घेवचे खातीर आमची असोक्ताय ओळखून घेवया. सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून, वायट करून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. हे पासत भाग्योन सदांच आंकवार मरे सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावों. Christa
काटाय आमचे मागणे ऐकून घे. उजव्यात बसलाय आमची ताकलूद कर. पवित्र आत्म्या संगाती देवा बापाची मोहिमे Jesu Christo et los tu povi et los tu somi et los tu povorto. आज आमी आंकवार मारयेच्या स्वर्गावरणांची दोबाजीक परब समारंभता. ह्या समयी हे सांतवारींत आमी आमच्या ओस्तोऱ्यां खातीर केरीत भाशेन मागता. तांचे खातीर हो दीस आमी दवरला. तर सर्व ओस्तोऱ्यांचेर, आवयांचेर, दुवांचेर आनी पोतिनींचेर देवाचो सुबाम आशिर्वाद आनी सर्गीची कृपा मागुया. सोर पदवेदारा आनी सासणांच्या देवा, तुजे वेचित्र मांडावळीन निश्कळोम आंकवार मारयेचे मोहिमे बरीत स्वर्गावरणां दिसा भारत देश स्वतंत्र जावंक पावलो. मारयेचे मोहिमेवंत जिवितांत आमी भागीदारां जावंक सोर वायटांतली आमकां निवार आनी सदांच सर्गींच्या वस्तूंक अंतरेकूंक तुजे दयेन आमकां फावो कर. आमच्या सोमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्यांच्या एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता सासणांच्या सासणांक. आमेन. जुडिताच्या पुस्तका वेले वाचप. उजियान जुडिताक म्हणलें, म्हजे तुवें संवसारांतल्या सगळ्या अस्तोऱ्यां भितर भोव व्हड त्या सर्वेस्पराचो आशिर्वाद तुजेर पडूं आनी स्वर्ग आनी प्रितूम रचलोल्या देवाक वाखाणणी जावं. आमच्या दुस्मानाच्या मुखेल्याचें मस्तक कापूंक ताणेंच नीट वाटेन तुका चलयली. तुवें दाखयल्लो विस्वास मनशाचे मोतींतलो कदींच उबोन वेचोना, पूण तांकां देवाचे पदवेचो सदां उगडास हाडटलो. देव तुका सदांकाल हो मान फावो करूं आनी सुबाम आशिर्वाद तुजेर घालूं. कित्याक आमचें राष्ट्र चेंपून माती कापूंक पावलें तेन्ना तुज्या जिवाची तुवें पर्वा करूंक नाय, पूण आमच्या देवा मुखार नीट चलोवन आमचें घोडटान तुवें वाटायलें. तेन्ना पोरजीन व्हडल्या ताळ्यान तिका शाबासकी दिली आनी ह्या आवाजान आख्खें शार गाजलें. देवाचें उतर हें. देवाचें बडोवपाक आमचो जबाब. सर्वेस्परा सवे मुरगोट्टा काळीज मोजे. सगळीं म्हणुया. सर्वेस्परा सवे मुरगोट्टा काळीज मोजे. सर्वेस्परा सवे मुरगोट्टा काळीज मोजे. म्हज्या देवा सवे बळ म्हाका मेळ्ळें. म्हज्या दुस्मानाची हांव पर्वा करिना, कारण तुवें म्हजी सोडवण केली म्हूण हांव संतोसतां. जबाब. सर्वेस्परा सवे मुरगोट्टा काळीज मोजे. बोलिश्टाचें दोनू मोडलें, पूण अस्कोताचें बोड वाडलें. पोटभर जेवतेलीं तीं दिसवाडो जोडपाक वेतात तीं, पूण भुकेन मरतात तीं आनीक वावराक वचनात. वांसडी बायल 7 पावटी आवय जाता,
पूण जायत्या भुरग्याचे आवयक आतां बुजवण ना. जबाब: सर्वेस्परा सवे मुरगोडटा काळीज म्हजें. सर्वेस्पूर मरण धाडटा आनी जिवीत दिता, खोंडात देंवयता आनी थंयसरलो भायर काडटा. सर्वेस्पूर दुर्बळकाय धाडटा आनी गेरेसकाय दिता. तोच दोरनीर शेवटिता आनी वयर उबारता. जबाब: सर्वेस्परा सवे मुरगोडटा काळीज म्हजें. गोरिबाक तो धुळींतली उखलता, दुर्बळाक तो शेणांतली वयर काडटा. कुंवरां मदें तांकां बसयता, मानाचें आसण तांकां नेमून दिता. जबाब: सर्वेस्परा सवे मुरगोडटा काळीज म्हजें. बागेवन पावलोवन गेले सकारान बरयलोले चिटी वेलें वाचप. भावा भयणानो, आपले स्वताची जावन तुमकां आपयल्यांत, पूण आपले स्वतेच्या निबान मात कुडीच्यो कोश्यो पाळी नाकात. बोगोर एकामेकाची सेवा करात. आख्खी सुमूर्त एकाच उतरान स्टापल्या. तुजो मोग करताय तसो तुज्या पेल्याचो कोर. कित्याक एकामेकाक घांस मारून काशत जाल्यार तुमी एकामेकाक नाच करतले. सांगता तें हें, आत्मे पोरमोणे चलात आनी कुडी मासाच्यो कुश्यो पाळूंक तुमी पावची नात. कुडीच्यो कुश्यो आत्म्यांचेर आड आनी आत्म्याच्यो कुश्यो कुडीचेर आड वेतात. त्यो एकामेकाचेर झुजतात देखून तुमकां जाय तितलें तुमच्यान करूंक जायना. सर्वेस्पराचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. उद्गाराक उबी रावया. आतांच्यान सगल्यो पिळगा म्हाका म्हणटल्यो सुभागी. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. आनी तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. लुका पोरमोणे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. मारयेन म्हळें, म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाकांटा, देवा म्हज्या तारुका सवे म्हजो जीव मुरगोडटा. आपले ल्हानवीक चाकोरणेचेर ताणें दिश्ट घाली. आतांच्यान सगल्यो पिणकां म्हाका म्हणटल्यो सुभागी. म्हजे खातीर व्हड व्हड वस्तू केल्यो ताणें. सोर बलिश्ट पवित्र नांव ताजें. ताजी भक्ती करतल्यांक पावता, पिणकेचे पिणकेन ताजी दया. आपल्या बावल्याची तो शक्ती दाखयता, काळजान गोर धरतल्यांक दुस्पटायता. पदवेदारांक तो सोदरां वयले शेवटिता, खालत्या मनशांक उंच उबारता. भुकेलोल्यांक तो बऱ्या बऱ्या देण्यांनी भरता, गिरेस्तांक रिकाम्या हातांनी परत धाडटा. आपले काकलुतीचो ताणें उगडास दल्लो आनी इस्रायेलाक आपल्या चाकराक शेरोणां घेतलो. अशें आमच्या पुर्वजांक आब्राहामांक आनी ताचे संस्थीक नितेकाळी केल्ली बासावणी पाळ्ळी ताणें विस्वाशीपणी. मारिया सुमार 3 म्हयने एलिझाबेथीशी रावली आनी मागीर आपल्या घरा परतली. सोम्याचे शुभ वर्तमान.
प्रितीच्या बाबा भयणीनो, सुरवातेच्या उतरांनी आमी आयकलां तशें आज पवित्र सभा बागयोंत आंकवार मारयेच्या स्वर्गा वरोणांची दोबाजीक परब संबरमता. त्या समयी ह्या मंदिरांत आमी आमच्या ओस्तोऱ्यांचो, आवयांचो, दुवांचो, भयणांचो, पोतिनींचो दीस संबरमता. आनी ह्या संबरमणेक आमी विशय वेंचून काडला तो म्हजे सवेन रिगून रावात, म्हजे आवयचें जिवीत आपणायात. हो विशय आमकां दोन वस्तूंचेर नियाळ करूंक आपयता. पयलें आमचें आपोवणें, आमचें कार्य, आमचें मिसांव जेजूंत रिगून रावंक. आनी जो कोण जेजून रिगून रावता तोच बरीं फळां दिवंक पावता. दुसरें वांटो ह्या विशयाचो सायबीण मांयचें जिवीत आपणावंक, सायबीण मांयच्या जिविताची आमी देख घेवंक. आज थोड्या मुद्द्यांचेर आमी आमचो नियाळ करुया. पयले सुवातेर जेजूंत रिगून रावतल्यांव, सायबीण मांयची देख घेतल्यांव जाल्यार आमी सायबीण मांय भाशेन सगल्या वेळार दिसाच्या दिसाक देवाचे कोशेक वय म्हणूंक जाय. सायबीण मायन बळव्याचो संदेश आयकल्या उपरांत आनी तो कितें तो समजून घेतल्या उपरांत आपल्या असोक्त मनान आनी काळजान तो बाळगून तिणें म्हणलें, ही आसांव सर्वेस्पराची चाकोन, जावं म्हजे सवें तुज्या उतरा पोरमणें. आनी पवित्र सभेची दोतोन आमकां सांगता, हे घडयेर जेजून सायबीण मांयच्या कुसव्यांत रीग घेतलें. म्हणजे मार्साचे 25 आमी परब संबरमता जेजूची वीज म्हूण. गोडी जे घडयेर जेजू जो देव तो मारयेच्या कुसव्यांत देव मनीस जालो, देव आमचे मदें जियोंक सुरू जालो, देव आमचे मदें आजीर जालो. म्हणटोच बाबा भयणो, आमी सायबीण मांयची देख घेतल्या जाल्यार हो पयलो मुद्दो गरजेचो आमच्या जिवितांत. दिसा दिसाक तिजे भाशेन देवाचे कोशेक ओय म्हणूंक जाय. दुसरो मुद्दो, सायबीण मांयन मागण्यांतल्यान आनी खासगी नियाळांतल्यान देवाचें उतर आपल्या काळजांत आनी मनांत बाळगून दवरलें. लुकास आपल्या दुसऱ्या वेस्वरांत 19 वडीन म्हणटा, सायबीण मांय सगळें गांठीक मारून दवरताली. सायबीण मांय सगळें आपल्या मनांत आनी काळजांत सांबाळून दवरताली. म्हणजे मागण्यांतल्यान नियाळाच्या मनान देवाच्या उतराचो सार घेवन आपल्या जिवितांत वेव्हारांत घालपाचो सायबीण मांयन प्रयत्न केलो. दुसरो मुद्दो आमकां आयज उलो मागता. सायबीण मांयची देख घेवन चलूंक सोदताय, जेजूक चिकटून रावंक तुजो प्रयत्न कोत्ताय जाल्यार देवाच्या उतराक तुज्या जिवितांत पयलो वयलो जागो दी. तें वाच, तें नियाळ, मागण्यांच्या मनान तें समजून घे, मागण्यांच्या मनान तुजें जिवीत देवाक उबार आनी तेंच तुज्या जिवितांत पाडूंक शीक. तिसरो मुद्दो आमकां म्हणटा, जेजूक तुज्या जिवितांत घेवन वच. आनी हें आमी कशें कोत्तले? मिसाचे बेटेचे ग्रेस्काये वरवीं आनी देवाचे कृपे वरवीं. पाप साहेब जुआंव पावलो दुसरो, आतां बागयोन जुआंव पावलो दुसरो, पाप साहेब आसतना ताणें एक डॉक्युमेंट बरयलो मिसाचे बेटे विशीं, एक्लेसिया दे एवकरिस्तिका म्हूण. आनी ह्या डॉक्युमेंटांत पाप साहेब सायबीण मांयक बोट दाखोवन म्हणटा, ती परम संस्काराची ओस्तोरी. सायबीण मांय परम संस्काराची ओस्तोरी. कशी जायत सायबीण मांय परम संस्काराची ओस्तोरी जाली? आनी पाप साहेब ह्या विचाराक हें कारण दिता. परम संस्कार संबरमूंक वेदी जाय. आमी हे वेदीचेर हो परम संस्कार संबरमता. सायबीण मांयन आपलो कुसवो केलो जेजूक पयली वयली वेदी परम संस्कार संबरमूंक. सायबीण मांयच्या कुसव्यांत
सुरवात जाली या परम संस्काराची. म्हणटोच सायबीण मायन कुसवो केलो परम संस्काराची वेदी, जेजूक आपली वेदी. आयज पाप साहेब म्हणटा, म्हणजे तोच पाप साहेब ह्या डॉक्युमेंटान म्हणटा, तुजें काळीज तुजें मन जेजूक वेदी कोर हे मीस भेटोवंक. आनी त्या काळजांत त्या मनांत जेजून तर मीस भेटयलां, ते मिसाचे ग्रेस्कायेन, ते मिसाचे कुरपेन, ते मिसाचे बोडान तुजें क्रिस्ती जिवीत जिवंक तुका सोंपें जातलें. म्हणटोच तिसरें कारण जेजूक चिकटून रावन सायबीण माय सारकी जावंक मिसाची भेट सुंबोरम तुज्या काळजांत आनी मनांत, जेजूक तुज्या काळजांत आनी मनांत जागो दी. चवथे सुवातेर बाबा भयणो, सायबीण माय भाशेन सेवेचीं हातयारां जायात. बोडव्यान सायबीण मायक म्हणलें, तुजी मावशी भयण एलिझाबेथ वांसटी म्हणटाली ती आतां 6व्या म्हयन्यांची आसा आनी देवाच्यान जायना तसलें कांयच ना. त्याच वेळार सायबीण माय उठून धांवन गेली एलिझाबेथीगेर. 3 म्हयने रावली, एलिझाबेथीची सेवा केली आनी पोत्ती आपल्या घरा परतली. हांव गर्बेस आसां, म्हाका बेड रेस्ट जाय, म्हज्या भुरग्याचें कोण पडयतलो, असलें कांयच नियाडी नासतना आनी चिंती नासतना पेल्याची गरज ओडकून घेवन आनी गरजेक पावून सायबीण माय 3 म्हयने एलिझाबेथीची सेवा करता. आमी जरी तो जेजूक चिकटून रावंक सोदता आनीक सायबीण माय भाशेन जावंक सोदता, सेवेची मनशां जावंक जाय. सेवा देवाची, सेवा पवित्र सभेची, सेवा पेल्याची, सेवा घराब्यान भितर, सेवा घराब्या भायर, सेवा समुदायांत आनी सेवा आख्ख्या संवसारांत. जेन्ना हे सेवेचें मन आमी आमचे भितर निर्माण करतले, आमी सायबीण मायच्या पावलांनी चलूंक पावतले. 5वे सुवातेर बाबा भयणो, सायबीण माय नमुनो कोश्टांचो. आनीक एक कारण पाप साहेब सायबीण मायक बोट दाखोवन म्हणटा ती परम संस्काराची अस्तरी, कित्याक सायबीण माय जेजू उपरांत पयली पियेली कोश्टांची काल्स. जुआंव आमकां आपल्या शुभ वर्तमानांत आवेसवोर 19 वडी 25 म्हणटा, ती कुर्साचे मडी उबी आसली आनी कितें कोत्ताली, ह्या कोश्टांचेर नियाळ कोत्ताली. आमी आमचें सादें चालतें क्रिस्ती जिवीत जियेतना कोश्ट जावन आसात आमच्या जिविताचो एक म्हत्वाचो वांटो. सायबीण माय भाशेन ह्या कोश्टांचेर नियाळ करून ते कोश्ट देवाक भेटोवन त्या कोश्टांनी देवाचें बोड आनी देवाची शक्ती पळोवन जिवंक सायबीण माय आमकां नमुनो देख. तिजे सारके कोश्टांच्या जिविताक वेंग मारून आमचें जैत मेळोवन घेवया. 6वे सुवातेर बाबा भयणो, अबायड बाय डुईंग वॉट जीजस सेज. जेजून चिकटून राव करून तो सांगता पळय तें. काना गांवांच्या लग्नांक ताणें कितें सांगलें, दोणा उदकान बरात. जेजून कितें केलें, उदकाचेर आशिर्वाद घालो आनी उदकाचो सोरो केलो. म्हणजे दुसऱ्याचे गरजेक, दुसऱ्याच्या आकांताक जेजू पावलो. जेजू तुका आनी म्हाका आयज कितें सांगता, हेंच कर. दुसऱ्याचे गरजेक पाव, दुसऱ्याच्या आकांताक पाव. जेजू सांगता तें कर. आनी निमाणे सुवातेर बाबा भयणो, सायबीण माय आयज तर स्वर्गाराजान भितर सरली, ती तुज्या आनी म्हजे भाशेन जियेली. तुका आनी म्हाका कितें पडटा, पडलां आनी पडटलें तें तिणेंय भोगलें, सोंसलें, अणभवलें जाल्यार ती तुका आनी म्हाका आयज म्हणटा, भियेवची गरज ना, स्वर्गाचें राज आमकां रावता. हांव पावली म्हणटोच तुज्यानूय पावूंक जाता म्हूण हो आयचो दीस तुका शिकयता. बरवंशाचो मनीस जा, देवाचेर पातये, देवाचेर पातयेवन बरवंशान तुजीं पावलां मार. जेजूक चिकटून रावून वय मोड बापाचे कोशेक, जेजूक चिकटून रावून मागण्यांतल्यान नियाळांतल्यान तुजें जिवीत सार. जेजूक चिकटून रावून जेजूक तुज्या काळजान घेवन व्हर, मिसाचे भेटेंतल्यान ताजी ग्रेस्काय घे. जेजूक चिकटून रावून कोश्टांचे काल्सीक वेंग मार.
जेजूक चिकटून रावून सेवे चाकरीचे आतयार तूं जा. जेजूक चिकटून रावून तो सांगता पळय तें तूं कर. आनीक ह्या सगल्याचो इनाम आयज हांव पावल्यां तुंय पावतलो. आयज हांव भोगतां ती कुशालकाय, दादूसपण आनी संपूर्ण जिवीत तें तुकाय रावता. ह्या बरमोशान जिये, स्वर्गा राज्याचेर दोळे लावन जिये आनी स्वर्ग तुजो जातलो. प्रितीच्या भावां भयणांनो आनी आपुरबायेच्या ओस्तोऱ्यानो, आयज हें जिवीत जिवंक आमकां आपयल्यांत. एक आवय कशी तूं देवाच्या जाग्यार आसा. तुज्या कुसव्यांत हें देवाचें भुरगें तूं घेता आनी त्या भुरग्याक देवाच्या आशिर्वादान ह्या संवसारांत तूं जल्माक हाडटा. हें भुरगें जल्मल्या उपरांत किरीत आपुरबायेन आनी मोगान पयलें उतर आपल्या तोंडांतल्यान उचात्ता पळय तें मा, माय, मामा, मामी, आम्मा. हें उतर उचात्ता आपल्या तोंडांतल्यान आनी हें उतर उच्चारूंक शिकल्या उपरांत मागीर उरलां तें सगळें दुसरें शिकोवंक पावता. कित्याक तूं माय देवाच्या जाग्यार आसा. तूं माय ताका देवाची वाट शिकयता. तूं माय ताका पोत्ती देवाशी पावयता. आनी देखून देवा मुखार तुका केरीत जागो आसा. तो ओस्तोऱ्यानो, आवयांनो, आयज आमची जबाबदारी ओळखून घेवया. आमच्या भुरग्यांक देवाच्या रस्त्यार घालुया. आमी भुरग्यांक वायटाची देख जावची न्हय. आमी भुरग्यांक वायट शिकोवचें न्हय. आमी भुरग्यांक वायट दाखोवचें न्हय. आमी बऱ्याची देख जावया. देव कोण तो सांगुया. देव कितें करूंक आपयता तें तांकां शिकोवया आनी ह्या सगल्याचो शेवट सासणांचें जिवीत म्हूण दाखोवया. हें सगळें केल्या उपरांत मारये सारकें सासणाचें जिवीत आमकां रावता म्हूण ओळखून घेवया. ह्याच जिवितांत भाग्योनपणांतल्यान आमी सगळीं पावूंक ह्या आयच्या मिसांत सायबीण मांयचे मजतीन बापाची उपोट कृपा आनी सर्गींची बेसांवां मागून घेवया. आमेन. उबी रावया. सोतमानता देवाक, सोर पदवेदार बापाक, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सगळ्यांक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरवीं सांबावलो, आंकवार मरयेताय जल्मलो, पोस पिलाता काल तांणी कोस सोंसले, ताका कुर्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकिपिलो, तो मेल्ल्या मदें देवलो, तिसऱ्या दिसाक मेल्ल्यांतलो जिवोन जालो, स्वर्गार चडलो, सोर पदवेदारा देवा बापाच्या उजव्याक बसला, थंय तान जिव्या आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सोतमानता पवित्र आत्म्यांक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकतार, पातकांचें भोगसणी, कुडीचें पुनर्जिवनपण, सासणांचें जिवीत. आमेन. मागात आनी तुमकां मेळटलें, दारार मारात आनी तुमकां उगडटलें. हें सासणांचें जिवीत आमकां फावो जावंक, जेजूक आमी चिकटून रावंक सायबीण मांयचे कृपेन आनी मजतीन बापाचो आदार मागून आमच्यो गरजो बापा मुखार घालुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी आमचें जिवीत देवांत रिगोयलोलें जावंक जायतो भार आनी तोकोस घेतात. असलेच मान आनी मोग आमच्या धर्मीक वडिलांनी थंय दाखोवंक आनी ताचेर आनी तांचे गोवलीक वावराचेर सर्गींचे आवयचे विनोनेन देवाचो आशिर्वाद मागुया. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी भारतांत धर्मा मोदें वंपलेलें वायटोवी शिंकोवणेक लागून धर्मा मोदें जातल्या चुकीचे संबंद वांटोवंक आपलो अधिकार बरे भाशेन वापरूंक आनी देशाचे बरेपणा खातीर वावरूंक सर्गींचे आवयचे विनोनेन बापा लागीं मागुया. आमी हे संवसारी जिवीत जियेताना आमचो शेवट
सदांच मनान दवरूंक देवाचो मोग आनी पेल्याच्या उस्क्यान बोल्लोली एक खालती आनी ल्हानवीक जिवीत जिवंक सर्गींचे आवयचे विनोनेन आमकां देवाचो आदार मागुया. दोयार बाप्पा आमचे मागणे आयकून घे बाप्पा. आयज आमी ओस्तोऱ्यांचो दीस मनयता. आमी तांचे पासत खेरीतपणीन मागता. देवान सगळे ओस्तोऱ्यांक आनी आवयांक राखूंक आनी सांबाळूंक तशेंच आयचो दीस करूंक आदार दिल्यारूच उपोट बेसांवां मागुया. दोयार बाप्पा आमचे मागणे आयकून घे बाप्पा. बो सर्गींच्या बापा, आमी तुज्या भुरग्यांनी आमच्यो थोड्यो गरजो तुजे मुखार घातल्यात. तातूंतली एक गरज म्हणल्यार आमी जेजूक चिकटून रावन मारयेची देख घेवन भाग्योनपण जोडूंक आमकां आनी खेरीत भाशेन आमच्या ओस्तोऱ्यांक तूं फावो कर म्हूण मागता. क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. कणस भारताचो बावटो फळां आनी रांदलेल्यो वस्तू जमनींतलें पयलें फळ देवाक भेटून देवाचे उपकार आमी आठयतना हें कणस घेवन आमचो वावर देवाक समर्पता. तसोच आमच्या भारत देशाच्या बावट्या उद्देशी आमचो देश देवाच्या हातान घालून आमच्या देशान बरीं फळां उत्पन्न करूंक मोगान आनी त्यागांनी केल्ली आमच्या ओस्तोऱ्यांची सेवा चाकरी तांचे कोश्ट दूख सपनां आनी आवंडे ह्या दाणां बरोबर बापाक वोपुया. उंडो आनी सोरो. हो गंवाचो उंडो आनी दाकांचो सोरो आमच्या हातांचो मोलादीक वावर. थोड्याच वेळान हो उंडो सोरो याज्ञिकाच्या हातांतल्यान जेजूच्या कुडी रोगतान बदलतलो आनी आमचें ओत्मीक जेवण जातलो. ह्या उंड्या सोऱ्या बरोबर सगळें आमचें जिवीत बापाक भेटूया. स्वीकार करमो प्रातून मागता गोवा उडो आदार हाडटा ताकाचो रोस समोर पिता अक्षय सुख सोबे toita manon gebo vinot korta absolo bodol tono Jesu chico dosa tolo akapotu tomel dolo Jesu amche kalzatolo dakat soros bodol tolo Jesus rago dosatolo Jesu amka pivotitlo amsoatmo dadosatlo.
मोशा बाबा भयणीनय मोशा आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेन आमच्या नाके पयसुबेच्या आदारान सर्वेस्पर मानून घेवन सर्वेस्परा आमचे भक्तीची भेटवणी तुजे मुखार चोळूं आनी स्वर्गार उबारून वेल्ले भाग्योंत आंकवार मारयेचे विनोनेन आमचीं काळजां मोगाच्या उज्यान लासूं आनी सदांच तुका ओंत्रेकूं म्हूण मागतां. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवें आसूं. आनी तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. तुमचीं काळजां उबारात. आमी ती सर्वेस्पराताय वाडटा. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवेदारा आनी सासणांच्या देवा क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं सर्व काळी आनी सर्व ताय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आयच्या दिसा आंकवार देवा मातीक तुवें स्वर्गार उबारून व्हेली आनी एक दीस संपूर्णायेक पावतले तुजे पवित्र सोबेचो ओरोंब आनी रुपकार तिका केली. अशें तुजे वाटसूर पोरजेचो केली तिका तीर बरवोसो आनी बुजवणेचो तारो. तुवें तुजे पुताक सर्व जिविताच्या दाताराक तिजे कुडीतावन जल्माक हाडलो. त्या पासत तुवें तिका फोंडान कुसूंक सांडली नाय. देखून देवदूतांच्या दोलबारां सांगाती संतोसाच्या उमाळ्यांनी बरोवन तुजी स्तुती गायता. Do subagi, Hosanna sorge. सर्वेस्परा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणांची जोर. देखून दोवा परी तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही दानां पवित्र कोर म्हूण आमी मागतां. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. कोश्ट मरण सोसूंक आपकोशेन तो पराधीन जालो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो आनी आपल्या शिसांक दिलो म्हणून ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका दिन वासून ती आपल्या शिसांक दिली म्हणून तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी साबारां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावार्थाचो गूट. संसाराच्या सुरवणारा तुझ्या कुर्सानी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमची सोडवण केली. आमची देखून सर्वेस्परा सोमया जेजूच्या मरणांच्या आनी पुनर्जीवनपणाच्या उगडासाक
आमी तुका जिविताचो उंडो आनी सोरवणेची काल्स भेटयता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. क्रिस्ताचे कुडींत आनी रोगतांत वांटो घेतल्या आमकां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. अशें लियो आमच्या बागयोन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा, सिमियांव आमच्या आदारी गवळ्या आनी सगळ्या संस्कारनी घेतल्यां बरोबर तिका प्रितीमोगान संपूर्ण कर. तशेंच पुनर्जीवनपणाच्या बरवंशान अंतरेकून गेल्यांत त्या सगळ्या आमच्या भावां भयणींचोय उगडास कर. आनी तुजे काकलुतीन अंतरलोल्या सोमेस्तांक तुज्या मुखामोळाचो प्रकाश पळोवंक फावो कर. आम्हा सोमेस्तांची काकलूत कर म्हूण आमी मागता. अशें भाग्योन तांकवार मारये देवाचे माये सांगाती, भाग्योन जुजे तिजो पोती, भाग्योन धर्मदुतां आनी सौर काडी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या संतां भक्तां बरोबर, भाग्योन जेवास, भाग्योन फ्रांसीस शावियर, भाग्योन त्रिता, भाग्योन जुआंव बातिस्त, भाग्योन आंतोन हांचे बरोबर सासणांच्या जिवितांत आमकां वांटो दी आनी तांच्या सांगाता तुका वाखाणूंक आनी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. ताजे वरवीं आनी ताच्या सांगाता आनी ताजे ताई पवित्र आत्म्यांच्या एकवटान देवा सोर पदवेदार बापा, सोर मान आनी महिमा तुका सासणांच्या सासणांक. आमेन. आमच्या सर्वंडराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थोन धीर घेवन सगळीं सांगाती म्हणुया. आमचे बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशीं आमचीं पातकां बोगोस आनी आमकां तन्नेन पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतलीं आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतलीं आमकां निवार. दया करून हे जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वण्णारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक बरवंशान ओतरेकतेलें आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतलीं सुटोय आनी सोर्व आकांतांतलीं वाटाय. कित्याक रासवटके पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणा. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कोशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तूं जी येताय आनी राजवट चलयताय सासणांच्या सासणांक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. आनी तुमच्या आत्म्या सवय आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. पळयात, ही देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटा ती. शेलयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सोम्या, तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावो ना, पूण एक उतर मात उलय आनी म्हज्या आत्म्यांक भलायकी मेळटली. मोगाला जेजू, तूं भोव पवित्र संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत शेवूंक आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव उमळीक मास रोगोत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां.
म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या परी हांव तुका वेंग मारता आनी सगलोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सोलशिल्लो कोडसोरूं कुदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. प्रार्थुया. सर्वेस्परा सोर्गी उबारून वेल्ले भाग्योंत आंकवार मारयेचे विनोनेन तारुणांच्या संस्कारार घेतलोल्या आमकां पुनर्जिवनपणाचे मोहिमेक पावय म्हूण मागता. क्रिस्त आमच्या सोमिया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवें आसूं. आनी तुमच्या आत्म्या सगळें आसूं. दोबाजीक आशिर्वाद घेवंक तुमच्यो तकल्यो बागोयात. सोर पदवेदार देव बाप आमच्या मोगाच्या देसाचेर आपलो आशिर्वाद घालूं आनी बागिवंत आंकवार मारये भारताचे आस्कारिणेचे विनवणेन सर्व आमच्या पोरजांक शांतीन आनी उदरगतीक फावो तशें करूं. आमेन. देवपूत आमच्या फुडाऱ्यांचेर आपली दयाल दिश्ट घालूं आनी काळजीदारपणान उंचली मुल्यां सांबाळूंक वावुरतात तसले शाणे फुडारी आमकां फावो करूं. आमेन. आनी देव पवित्र आत्मो देवाचे आज्ञांचे वाटेन चलोवन तुमकां आदार दिवं आनी सर्गींचे नागरिकां जावंक सागाती आमकां सगल्यांक पावूं. आमेन. आनी सोर पदवेदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्यांचो आशिर्वाद आमचेर दिवं आनी सद्दां काल आमचे सोवें आसूं. आमेन. वचून येयात. जेजू क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. आमच्या बायलां भयणांनी मातशें फुडें येवचें. सोर पदवेदार देवा आमच्या मोगाल बापा तूं सर्व रचनेचो रचणार आनी दोनी सगल्यो वस्तू रचल्या उपरांत मनशाक रचूंक तुका बापा बरें दिसलें आनी अशें आदांव एवेक तुवें रचून हाडली. तुज्याच सारक्याची तुवें तांकां रचली. उपरांत एवे सारक्यो अस्तोऱ्यो तुवें रचल्यो आनी दर एक अस्तोरेक बऱ्या बऱ्या देण्या गुणांनी सिंगरायली आनी केरीत जबाबदाऱ्यो तिका दिल्यो. भागिवोन जुजेवाज आमच्या गोंयच्या आनी सांकवाडेच्या पुताक आनी गोंयच्या आस्काऱ्याक तुवें विंचून काडलोय आनी श्रीलंकेंत पाठोवन कातोलकांचो मेलोलो भावार्थ जतनायेन राखची जबाबदारी ताच्या हातान घाली आनी तुंय केरीत भाशेन अस्तोऱ्यांचें मोल ओळखून तांकां मनान लेखल्यो तांचो ओक राखलो आनी तांचे पासत जायतें बरें ताणें केलें. आज आमचे माय मारयेच्या स्वर्गा व्हरोणा आनी बरोचभर भारताच्या स्वतंत्रतायेच्या व्हडा दिसाक अस्तोऱ्यांचो दीस म्हूण आज हांगा आमी मनयता. आमच्या सगल्या अस्तोऱ्यांक आज हांगा आजीर आसात आनी आजीर जावंक नात तांकां पुर्यान भाग्योन जुजेवाजाचे हातांत आमी घालता. दर एके अस्तोरेन आपल्यो जबाबदाऱ्यो आनी आपल्या हातान दिल्लें काम ओळखून घेवंक भोव करून एके अस्तोरेक लागून जातल्यो आनी तिच्यो केरीत खाशेल्यो तरेकवार जबाबदाऱ्यो आनी कार्यां जावं पवित्र सभेंत जावं आपल्या गोराब्या सभें ओ समाजा सभें तिणें जण एकल्यान विस्वाशीपणी पाळूंक आनी शार्ती पावोवंक मागता. आनी तुज्याच नांवान बापा आनी बागिवोन जुजेवाजाचे मजतीन आनी सायबीण माईचे मजतीन तांचेर केरीत आशिर्वाद घालता. आनी तशेंच आमच्या वाड्यांत अस्तोऱ्यांक आमी फावो तो मान दिवंक शिकूंक पवित्र पुस्तक अस्तोऱ्यांक वाकाणटा तशें आमी तांकां फावो ती शाबासकी दिवंक तांची अपुरबाय करूंक तांकां मनान लेखूंक आनी सगळे तांचे ओक राखूंक दवरूंक आमकां फावो कर म्हूण मागता. क्रिस्त आमच्या सोमिया वरवीं.
아멘. 나로 가자 오브로 마에 두카라고 소토트라메 리스와스토로 마곡마에 두자바야 섬려 아멘 소사 로체야 데레고 크리스타 성기 앞치말도 또